ब्रेस्तार 6 मार्च 2025 मुखेल बोल म्हणटूच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपणाचोच इबाड वो आपणाचेंच गोठण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार नियाळाक आदार 2 म्हयने फाटीं भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराची रेलिकाची दोबाजीक उक्तावणी जाली। मेलोत त्या मनशाच्या तोंडांतल्यान तुवें कितले फावट उमो घेतलो हो प्रश्न जातालो, पूण ताच्या जिविताचेर देवाच्या उतराचो प्रभाव जावन जिवीत बदल्लें हें शिकूंक घोडये आमी चुकल्या। आयची वाचपां आमकां प्राचीन काळांत आमचें जिवीत बदलूंक उलो करता। आमच्या दोळ्या मुखार जिवीत आनी मरण तशेंच संवसारी वस्तूंची बुलोवणी दवरता। देवाचे उपदेश पाळून आमच्यान सासणाचें जिवीत जोडूं येता जाल्यार संवसारी वस्तूंचे ताळलें सांपडोन निसणटणाक पावूंक येता। दर दिसा आमी संवसारी मान आब्रू नांव जोडून घेवंक बारी हारपीत जाता। दीस रात गिरेस्तकाय एकठांय करूंक तोकोस घेता। देवाच्या उतराची बेपर्वा करून गोरजेक सांपडलेल्यांक आदाराचें नांव जावन ताचो आशिर्वाद आमी ओगडायता। आयचें स्तोत्र नश्टांचो सांगात सोडून वो पातकाक पाठ करून परत देवाशी येवन खुशालकाय अणभवूंक उलो करता। संवसारी वस्तू पाठ केल्या बगर आमच्यान जेजूचो पाटलाव करूंक नजो। देवचारान जेजू पर्यंत संवसारी वस्तू दाखोवन ताळलें घालूंक प्रयत्न केलो। प्राचीन काळाचे सुरवातेकूच बापाचे कृपेचेर पातयेवन संवसारी वस्तूंक पाठ करून जिवीत दितल्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक वावुरल्या। म्हजो तारा पातकाक पाठ करून सासणाचें जिवीत दितल्या कोन्यो आदारूंक वावुरतलो।